हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर, जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. टायम जाल्लो आसा 3:00 जस्ट हांवें व्लॉग सुरू केला, व्लॉग अपलोड केला आनी सोमतो व्लॉग सुरू केला. आनी आतां हांव तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करता. रेसिपी ऑलरेडी शूट केल्ली आसा आनी ती रेडी बी जाल्ली आसा. सो आतां तुमच्या वांगडा शेअर करता. तुमकां समज रव्याचे लाडू आवडटा आनी तुमकां कळना कशें करपाचें आनी तुमकां बरें अशें खुसखुशीत आनी टेस्टी अशें लाडू करपाक जाय जाल्यार तुमी ही रेसिपी करूं शकता. चला रेसिपी पळोवया. सो हांगासर हांवें रवो घेतला. सो 1 कप रवो यूज करतले. नेक्स्ट हांवें हांगासर 1 वाटी साखर घेतला, बारीक असो पावडर. अर्ध्या नाल्लाची सय बरी अशी बारीक वाटून घेतल्या. 1 वाटी दूध घेतला, घी घेतला आनी मिल्क पावडर. हांगासर हांवें 2 वाटी सुमार रवो घेतला आनी तो पयलीं बरो ड्राय रोस्ट करून घेता आनी मागीर तितून घी घालता. सो आतां हांवें रवो घातला. रवो न्हू बरो असो रोस्ट करून घेवपाक जाय आनी रवो जेन्ना रोस्ट करता न्हू तेन्ना कंटिन्युअसली असो स्टर करीत रावंक जाय, कित्याक रवो रोखडो करपता. कळ्ळें? सो असो रोस्ट करीत रावंक जाय. रवो आतां बरो रोस्ट जाल्लो आसा. आतां हांव भितून घालता घी. तितून आतां ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून घी घालून घेवपाक जाय. ओके. आनी घी घालून ते परत बरो असो रोस्ट करून घेवपाक जाय 5 ते 10 मिनटां. रवो असो रोस्ट जाता न्हू तेजो जो कलर आसा पळय तो मातसो चेंज जायत रावतलो. सो मातसो असो गोल्डन ब्रावनीश कलर येयलो न्हू तेन्ना रवो आपलो रोस्ट जालो असो समजपाचें. सो आतां ऑलमोस्ट रवो जाल्लो आसा. सो आतां रवो जाल्लो आसा तितून हांव घालता शुगर, सय आनी मिल्क पावडर. हे सगळे वस्तू अशे बरे घालून घेता आनी ते मिक्स करून घेता. आतां हांवें बरें सगळें न्हू मिक्स करून घेतला, एकजीव करून घेतला आनी तेका न्हू बरो वास सुटलेलो आसा. मिल्क पावडर बीन घातल्या कारणान बरो तेका वास सुटलेलो आसा. अशें आनीक 2 मिनटां अशें रोस्ट करून घेता हांव. कित्याक जाल्यार दुसरे गॅसीचेर हांवें ऑलरेडी दूद जें आसा पळय गरम करपाक दवरला. सो दूद तापल्या उपरांत ते भितून घालून घेवपाक जाय आमकां. आनी रव्याचे लाडू करता हांगासर रवो असो भायर बी पडोन गॅस बीन सगळी बुरशी जाता. सो देखीक एक कपडो दवरा. म्हाज्या भशेन तुमकां पुसपाची संवय आसा जाल्यार परत परत गॅस. सो दॅट ती सगळी गॅस सोमत्याक सोमती अशी क्लिनूय जातली. सो आतां बरें एकजीव जाल्लें आसा. तितून हांव आतां थोडे थोडे करून दूद घालून घेता. सो आतां दूदूय म्हाजें बरें गरम जाला. सो थोडे थोडे करून हांव तितून घालता. मिक्स करता. गॅस हांवें ऑलरेडी बंद केला. सो अशें मिक्स करून न्हू ते लाडू अशें वळून घेवपाक जाय. मातशें अशें हातीक लागता इतले गरम आसतानाच ते लाडू वळून घेवपाक जाय. सो म्हणजे न्हू ट्रायपॉड सारको सेट जायना सो तुमकां दाखोवंक शकना, पूण हांवें ऑलरेडी थोडे केल्या. सो अशें ते गरम गरम आसतना म्हणजे हातीन जितले जाता तितले आसतना अशें ते वळून घेवपाक जाय. आनी हें पळया अशी शेप जाता तेंची. सो ऑलमोस्ट न्हू म्हाजे 16-17 अशे लाडू जाल्ले, पण लेस दॅन 20. आनी देवाक दवरलो आनी सोमतो आनी टेस्ट करून पळयलो, खूब बेस्ट जाल्लो. आतां न्हू हांव तुमकां म्हाज्या गार्डनाचो लूक दाखयता. हे जे पान आसा पळय हे आबोल्याचे, पूण मावशेन म्हाका न्हू हें झाड दिलां आबोल्यांचें म्हणून. पण आबोल्याचे अशें खरखरीत कशें लागता, लायक नॉर्मल आबोल्याचे सुळसुळीत लागता पळय तशें लागना. आनी हे पळय ह्या दसवंतीक न्हू बरें अशे 2 कळे येयल्यात, तेवूय दाखयता तुमकां. आनी बाकीचो जो लूक आसा पळय हे पळय गोकर्णाचे फूल फुल्लां आनी एक गोकर्णाचे वयर फूल फुल्लां. सो अशीं फुलां आली. आतां हांव तुमच्या वांगडा एक गजाल शेअर करता. ऑलरेडी हांवें म्हाज्या पास्ट विडियोन सांगिल्लेलें की लयराई देवीक आमी खूब मानता, तेच्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा म्हणून. आतां म्हटलें उगडास येयला तसो शेअर करता, कित्याक तें मागीर स्कीप जाता. सो म्हाजो घोव न्हू लयराई देवीचो धोंड. ओके. आनी तो खूब यंग एजीचेरूच धोंड जाल्लो. आनी हांव मोरजेचें. मोरजाय आनी लयराई तेच्या पटना आनी मोरजे आमच्या कोणूच धड ना.
आनी हांव म्हाज्या मावशेगेर बीन हॉलिडेन दिवाळीच्या हॉलिडेन बीन रावपाक वयतालें आनी दिवाळीची हॉलिडे मागीर एप्रील मे म्हयन्यान हॉलिडे आसतले तेन्ना आनी ते मावशेचें घर मागीर म्हापशा सो म्हापशेचे खूब धोंड आसले सो मावशेचे चेडूं म्हाजे वयताले जात्रेक बीन सो हांव तेच्या वांगडा वयतालें आनी म्हाका ती ऑटोमॅटिकली आवड कशी जाली ओके मागीर हांव केन्नाच जात्रेक पावूं नासलें कौलांक बी सगळ्याक पावलेलें पण जात्रेक केन्ना पावूं नासलें इवन व्हडलें जेवण आसता पळय एक दीस पयलीं जात्रेच्या तेका सुद्दां हांव पावलेलें पण जात्रेक केन्ना पावूं नासलें मागीर लगीन जाल न्हू हांव फर्स्ट टायम गौतमा वांगडा जात्रेक पावलेलें कोइन्सिडेंटली होच हांवें ड्रेस घातलेलो सो आतां म्हाका याद आसा कितें फोटो बीन आसा जाल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी तेन्ना कन्सीव जावंक नासलें हांव सो मागीर न्हू हांव ते जात्रेक फूल हांवें ती जात्रा एन्जॉय केली ज्या ज्या जाग्यार गौतम वयता पांयां पडपाक ते सगळ्या जाग्यांचेर हांव पावलेलें आनी हांवें मनान म्हटलेलें देवी म्हाका नेक्स्ट इयर म्हटल्यार अशें भुरगें बीन जावं न्ही अशें म्हणून आनी कितें जालें मागीर रोखडेंच हांव 2-3 म्हयन्यांनी मागीर कन्सीव जालें बीन आनी मागीर कितें जालें 25 एप्रील 24 लयराई देवीची जात्रा आसली आनी म्हाका डेट दिल्ली 25 एप्रील 24 जात्रा 25 एप्रील म्हाका डेट दिल्ली सगळ्यांनी म्हाका सांगलेलें की ऑन डेट डेट केन्नाच डिलिव्हरी जायना पयलीं जाता पूण म्हाजी मायन अशें कोणाक विचारलें तेणें कितें सांगलें सगळी जात्रा बीन बरी जातली आनी मागीर डिलिव्हरी जातली अशें म्हणून सो म्हाजो घोव जात्रेक गेलो तेका होमखणान वचोंक गावूंक ना पण धोंडाचें तें सगळो जो अटायर आसता पळय तो घालून तो गेलो तो घरा येवपाक आसलो तांकां कितें सांगलें जात्रेक येयला न्हू तूं सगळी जात्रा जावनी आनी मागीर तूं चल घरा आनी म्हाका 24 तेंच्यांनी एडमीट केलें आनी ऑलरेडी बेबी जें आहा पळय पोजिशन बी घेवन रावलेलें ओके सो ही स्टोरी हांव कित्याक सांगता म्हाका कमेंट येयलें तुज्या बायचें नांव कितें म्हाज्या बायचें नांव लायरा नार्वेकर सो लायरा स्पेलिंग अशें LAIRA लायरा एक्चुली ते लयरा सुद्दां प्रोनावंस करता थोडीं जाणां पण आमी लायरा म्हणटा सो तें आमी नांव कित्याक दवरलें तें तुमकां हांव सांगता सो मागीर कितें जालें नेक्स्ट डे 5 o'clock जेन्ना देवी पळय ऑलरेडी सगळें धोंड धांवता आनी 5 सुमार अशी देवी रिटर्न येता पळय त्या टायमार म्हाजें वॉटर ब्रेक जालें मागीर कांय 4-5 वरां अशें कितें लागलें म्हाका आतां सामको उगड आसता आनी मागीर बायची डिलिव्हरी जाली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ जात्रा म्हणजे जात्रा बीन सगळें बरें जालें नेक्स्ट डे मागीर बाय जालें सो तेका लागून आमी तेचें नांव दवरलें लायरा लयराई देवी वयल्यान आमी तेका अशें नांव दवरलें आनी कोइन्सिडंट कितें जात्रे पळय सगळीं जाणां पयलीं जाता 10 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं पण म्हाका 25 एप्रील डेट दिलेली आनी 25 एप्रिलाकूच तें जाल्लें एक्चुली म्हाका ते डेटीर नाका आसलेलें म्हाका पयलीं जाल्लेलें जाय आसलेलें कित्याक तें मागीर कॅल्कुलेशन बीन करता न्हू 9 म्हयने 9 दीस बीन आनी ते 9 म्हयने 9 दिसान जाला सो म्हाका तें पयलीं जाल्लेलें जाय आसलें कित्याक आमच्या घरान ऑलरेडी 25 एप्रील म्हाज्या देराची एनिवर्सरी सो आनी आमच्या घरान खूब अश्यो डेटी ज्यो आसा पळय त्यो सिमिलर डेटींचेर बर्थडे ऑर सर्टन इवेंट्स आसता फॉर एग्जाम्पल 10 जुनान आमच्या घरान फॅमिलीन आमच्या म्हणजे घोवाच्या घरान 3 बर्थडे मागीर 6 एप्रिलान आमच्या फॅमिलीन 2 बर्थडे अशें कोइन्सिडंट डेट म्हाजो बर्थडे 13 आनी म्हाज्या मावाचोय बर्थडे 13 पण मंथ डिफरंट सो अशें आशिल्लें सो तेका लागून म्हाका 25 एप्रील नाका आशिल्लें तें म्हाका पयलीं जावंक जाय आसलें पूण देवीन तेका 25 एप्रिलाकूच हाडलें सो तेका लागून आमी तेचें नांव लायरा दवरलें अशी आसली ती स्टोरी सो हांवें म्हटल्यार आतां शेअर करतलें कित्याक जाणां मागीर म्हणटा न्हू की एक दीस शेअर करता मागीर ते स्कीप जावन वयता सो तेका लागून आतां शेअर करता तुमच्या वांगडा तुमकां समज रव्याचे लाडू करपाक कळना आनी तुमकां परफेक्ट लाडू रव्याचे कशें करता म्हाज्या घोवाक लाडू खूब आवडटा आनी हालीं हांव खरवस हें तें जें म्हाका आवडटा तें करता आनी तेका दिवाळेकूय तेचो चड असो फळार तेणें करूंक ना सो तेच्या खातीर कांय नासलें तेका लागून हांवें तें केलें आनी म्हाजे इतले परफेक्ट लाडू जाला इतले टेस्टी लाडू जाल्या तुमकां सांगूं शकता तुमी मुद्दम रेसिपी पळया आनी तुमी ट्राय करा आनी खुसखुशीत अशे रव्याचे लाडू हे तुमी फ्रिजान स्टोर करीत न्हू जाल्यार ऑलमोस्ट 10 to 15 days उरूं शकता आवटसायड तुमी स्टोर करतात जाल्यार ते विदीन 1 week कन्ज्यूम करपाक जाय आनी हांवें मिल्क घालूंक ना कमीत घातला सो ते उरूं शकता चड दीस मिल्क पावडर घातला आनी फ्रिजान तुमी स्टोर करतात न्हू जाल्यार खावच्या 10 मिनटां पयलीं तुमी भायर काडून दवरा आनी 10 मिनटांनी तुमी खाया सो परफेक्ट लाडू आसा मुद्दम ही रेसिपी तुमी ट्राय करा आतां हांव बसलां आनी तो कालचो खरवस असो इल्लो घेवन खाता कित्याक म्हाका तो सगळो खावंक जाय आनी इल्लोसो नेबराक दिलो एक्चुली मम्मीक बीन धाडपाचो आसलें हांव पण कोण येवंक ना कित्याक आनी तिका ऑलरेडी दिला न्हू सो म्हाज्या वाटेंतल्यान म्हाजो टेस्ट करपाक दिवपाचें आशिल्लें हांव
पण ती कोणूच येऊंक ना त्या आवटेंतल्या. सो हांव आतां तो 1-3-4 दीस असो इल्लो इल्लो करून खाता. खूब बरो लागता गायज. म्हाका न्हू तो खूब आवडटा. कोणाक कोणाक खरवस आवडटा म्हाका कमेंट करून सांगा. आता टायम जाल्लो आसा सो आनी पप्पा पळय म्हाका सकाळी पार्सल घेवन येयल्लो. टोमॅटो, अद्रक, हे 2 लिंबू, हे गांवठी लिंबू आनी टोमॅटो मस्त आसतली 1 किलो सुमार. फ्लावर हाडला, अर्दोच हाडला दिसता कट करून. काय तसोच फिकतो गावलेलो खबर ना म्हाका. फ्लावर आनी बरी मोळी आहा, फ्रेश कोथंबीर सारकी. म्हाका कोथंबीर खूब आवडटा. सगळ्या रेसिपीनी हांव कोथंबीर घालता. आनी बाय खातीर चणे हाडला म्हापशेचे आयज. आनी म्हाका खावपाक इतून भजी पाव हाडला. हांव गरम चाव करता. भायर पावस पडटा आनी भजी आनी पाव खाता. गौतम आनी रव्याचे लाडू केल्ले आनी ते आमीच खाल्ले. सो तूं कितें म्हणूंक सोदता? कशे जाल्ले लाडू? हां सांग रे. क्वॉन्टिटीच्या घडल्या म्हणून तुका. आता टायम जाल्लो आसा 6:45 आनी आतां हांवें धुवपाक कट्टी घातल्या. धूप दाखयतलो आनी तो पळय कसो पसरला तो. आनी खाल्ले तेणी लाडू बरें लागले दिसता ताका म्हणून सोंपले ते. आनी आतां हांव चाव घेता. चावेक पप्पान भजी आनी पाव हाडल्या. बरी गरम गरम चाव करता आनी घेता आतां. आत्तां हांवें धूप घातलें तें बरो पेट्टा सारको. आत्तां पळय धूप घातला. कॅमेरा ह्या हातीन धरपाक मेळना. धूप ह्या हातीन घातला नाजाल्यार हांव ह्या हातीन करून रायट हातीन करून घालता. बरो पेट्टा चळचळीत. हेका न्हू न्हवरो म्हणटा, थोडीं जाणां दिणो म्हणटा. आनी हो तुळशीच्या लग्नान सामको इम्पॉर्टंट. हो म्हाज्या मायन विकतो हाडला. सो तुमकां डिझायन दाखयता. आतां गौतम पेंट मारता आनी ते स्पेशली स्टूल बीन घेवन येयला. म्हाका थार करूंक ना स्टूल ती सर. आनी आतां ती दोगांय पेंट करतात हांगासर. गौतम आतां सकयल वायट करूं नाका. तूं कितें करता? तुळशी हांव करना गो. तू बाय करना गो. तू घरनी येतल्या. ब्लू कलर हाडूंक ना रे. कितें गो बाय? कर मरे तर. पयलीं मिक्स करतलो झाडां मागीर तूं कर. आं तुका कळटा? आं दिता दी. कितें केलां? एका पांयाक एका तरेचें चप्पल आनी दुसऱ्या पांयाक दुसऱ्या तरेचें घातल्या. तुका चप्पल कोणें घातला? सामकें लक्ष दिवन पळयता. आनी मागीर गौतम ना तो पळयतलो आनी मागीर सगळें आपूण ढवळूंक स्टार्ट करतलें. ब्रश घेवन मारल्यार रोकडो एका वरा भितर जाता मागीर कंप्लीट. ब्रश न्हू रे ते रोल. आनी तुमकां तर खबरूच आसा आमकां ह्या वर्सा ब्राह्मण देवळान पावणी येयल्या. सो आमी आसचीना हांगासर तुळशीच्या लग्नाक. आमी ब्राह्मण देवळान आसतली. सो थंयसर पेंट बीन करपाची गरज ना. सप्तका कडेन पेंट करता. सो आमकां वचून जस्ट तुळस बीन धुवपाक जाय. फाल्यां एकादस. सो खबर ना फाल्यां धुवंक पॉसिबल आहा वो ना तें. एक्चुअली तुळशीचे 2-3 रोंपे म्हाका लावपाक जाय आसले आनी आमच्या हांगासर रुजलाय बीन तुळशीचे रोंपे. सो गौतम म्हणटा ऑलरेडी आसा तितून पळयतले फाल्यां एक फावट मारून येतले. समज गरज अशें जाल्यार मागीर हांगासरले रोंपे काडून थंय व्हरोन लायतले. कितें जालें बाबा? पाव कित्याक करता तूं? पेंट लागला तुका? तूं मोने तूं उलयना? सांग मरे आयलो गायजा. कितें जालें? खंय लागलें? वतला मगो. सेकंड कोट करता हो वायट. हो जो वायट कलर दिसता पळय तो क्लीन दिसता. तुका कळटा? आनी म्हाका तापय तसो ती बॉर्डर जी आसा पळय ती हांवें केला. जे मेरेनच्यान केला ते मेरेनच्यान तो म्हाका तापय तसा पयतीन कितें केला पयतीन कितें केला. म्हणजे कडेन ब्रश ना प्रॉपर जो करपाक मेळना. पूण त्या प्रॉपर करून दाखयतलें हांव ताका.
थर्ड कोट आमचो चालू असा येल्लो कलरान तेणी कलर मिक्स केला दिसता. आता ऑलमोस्ट 8:30 जाली आनी 7 सुमार 7:15 असो स्टार्ट केल्लो. आनी न्हू म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 ते 1.5 वर वयतले. आनी हांव तरी आसा म्हणून मातशें बेगीन जाता. आनी हाफ टायम तेचो म्हाका तापोवपाक वयता. एकूच हांवें बॉर्डर केल्या तीच ताका दिसता आनी मागीर म्हाका तापोवपाक स्टार्ट करता. कितें केलां तूं, मात कळना तुका, तें गळटा अशें म्हणून. पूण हांव ताका सारकी करून दितलें आनी तीच बॉर्डर आख्ख्या तुळशीक तीच बॉर्डर हायलायट जातली. पळोवया आतां फुडें. वायट येलो वायट आनी पिंक हेका मागीर आनीक कसलो कलर मारतलो दिसता. आतां हे जे आसा पळय हे ताका तो ब्रावन कलर मारता. कित्याक तेचेर माती बीन पडटा न्हू. परू वायट मारलेलो, ताका फूल वायट मारलेलो. पूण तो पावसान बीन मागीर असो डल कसो जालो, असो ब्रावन. हांवें ताका सांगलें ब्रावन मारलो. आनी सेम ती पेडी अशी म्हणटा न्ही हे पेड, ताका बी सेम कलर. एक्चुली तो पेंट ना आनी अर्दे वर म्हटल्यार तो सोंपतालो. पूण ताचो अर्दो टायम म्हाकाच तापोवपाक गेलो, म्हणजे बेश्टो हो किरकीर करूं. तो आतां एक्चुली पेंट मारता सकयल आनी हांवें तें केलां पळय तें वयर. त्याच्यान तेचें कांयच रिलेशन ना, तरी पूण ताका तें दिसता आनी मागीर ताका उगडास जाता, मागीर स्टार्ट जाता. ताका म्हणटा हो कलर कसो दिसता तो, अळशीक कसो दिसता. सो तो आतां आनी कसलो कलर आपल्या ओन इन्वेंशन करता. आतां तो मेन विष्णूचे मुर्तीक पेंट मारता. ही तुळशीचे मेन पार्ट आसा ओके, ताका तो येल्लो कलर मारता. आनी एक्चुली खूब बारीक बारीक काम करूं येता, दोळे बीन, पण तो कांय इंट्रस्ट ना आनी तो कोणाक मारूंकूय चान्स दिना. तर गायज आमची नेबर न्हू पंढरपुरा गेल्ली, सो तेणी हिका कणयतल्या म्हणजे स्टोन घातल्या आनी तुळशीचो पेंट 9:30 जाली आत्तां कंप्लीट जालो. फूल हांव तुमकां फाल्यां ड्युरींग डे टायम दाखयता. आतां रात जाल्या न्हू, सो बरो येवचो ना. आयज तुमकां एक स्टोरी सांगली लायराच्या नांवाची. आनी एक म्हाजे कडेन सॉलीड स्टोरी आसा, ती म्हाज्या डिलिव्हरीची रियल स्टोरी. एकदां हांव सुद्दां उडस करीत न्हू, म्हाका इतलें रडपाक येता आनी कोण आयकत सुद्दां न्हू जाल्यार रडटलो. खरेंच इमोशनल स्टोरी आसा ती. कोणाक आयकपाक जाय न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा, हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. इतली भयानक स्टोरी ती. एकदां म्हाका तो नायटमेर येता, इतली भयानक अशी स्टोरी आसा. पूण हांव आतां शेअर करचें ना. कमेंट करा तुमी, तुमकां जाय जाल्यार स्टोरी. पण ती स्टोरी हांव न्हू म्हाजे 500 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले न्हू तेन्ना शेअर करतलें. आनी तुमच्या वांगडा आनी एक गूड न्यूज शेअर करता. म्हाजे मोर दॅन 500 पॉयंट्स जाले, मोर दॅन 600 जाले इनफॅक्ट. आनी ज्या मेरेनच्यान हांवें कोंकणी ब्लॉग स्टार्ट केलो न्हू, म्हाजे सबस्क्रायबरूय बीन बेगीन वाडटा अशें. आतां ऑलमोस्ट 200 जावपाक येयले सबस्क्रायबर. सो म्हाका दिसता आनीक 6 म्हयन्या म्हटल्यार म्हाजो चॅनल मॉनिटायज जावपाक जाय. खूब मेहनत घेता. आमच्या फॅमिलीन कोणूच ब्लॉगींग करिनासलें, हांव करता कॉन्फिडन्स घेवन तो. मातशें एडिटींग बीन म्हाका तितलें परफेक्टली जायना. आनी आतां हो व्हिडिओ न्हू हांव हांगाच एंड घेता. फाल्यां परवा तुळशीचें लगीन, सो फाल्यां आमकां खूब तयारी करपाक जाय. कित्याक तुमकां खबर आसा न्हू आमकां पावणे येयला, सो आमकां ब्राह्मणाच्या देवळान आसा तुळशीचें लगीन. सो फाल्यां बीन पान दाखोवंक जाय, परवा बी पान दाखोवंक जाय. सो ती तयारी करपाक जाय म्हाका. फाल्यां आमी वयतलीं कशेंय करून टायम काडून आनी वॉश करतलीं तुळस. आनी थंयसर अरावंड 50 to 60 पीपल आसता. सो तांकां कितें डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर फाल्यां म्हाका तयारी करपाक जाय. मोस्टली हांव हें करतलें, कस्टर्ड करतलें. कित्याक म्हाका ती फ्रुटी बीन दिवपाक आवडना. कित्याक जाणां तितून सगळे कॅमिकल्स आनी ते शुगर ते आमी आमच्या भुरग्यां खातीर दिना जाल्यार आमी कशें दिवंक शकता दुसऱ्यांक. ताका लागून हांव कस्टर्ड करता. कस्टर्ड एक हेल्दी ऑप्शन न्हू दुदाचें, प्लस तितून फ्रुट्स बीन घालता. सो हांव तें करतलें आनी हांव कमी शुगर घालतलें. अशें करून हांव तयारी करतलें. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड घेता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.